त्या दिसांनी आम्ही शिवोले खूप कडेन भोंवतात आनी भोंवतना एक एक वस्त दोळ्या फुडें येता. आमी मातशे वाठारांत नवे पूण एक मात क्लियर जाता की संस्कृती म्हणटा ती कितें हो प्रश्न म्हाका आज पडिल्लो आहा. काल म्हाका पुर्तुगालचो आदलो कल्चर मिनिस्टराक आमी मडगांव म्युनिसिपालिटीन हाडलो, जॉर्ज बार्रेज शाबियर म्हणून. तो आमचो मरे मतदारसंघाचो सुपुत्र. तो एक कल्चर मॅनेजर, एक नवे कन्सेप्ट आयिल्लो आहा की कल्चर मॅनेजमेंट. संस्कृती म्हणटा ती संस्कृती शिकिल्लो मनीस, एक एकेडमिक हाणें चलोवप हे आमकां भायले विदेशांतल्यान एक नवें कल्चर आयिल्लें आहा. कला आनी संस्कृती म्हणटा ती संस्कृती ती कितें ती खबरूच ना अशें मनशाच्या हातांत दिवंक जायना. हें ताणें म्हाका काल सांगलें. तो म्हणलें कितें चल्लां तुमच्या हातून. तो कित्या वयल्यान म्हणटा की मुख्यमंत्र्यान, गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान एक विधान केलें, टीव्हीचेर दिश्टी पडटा. तो कितें म्हणटा की कला आनी संस्कृती खात्याची नाटकां दिवपाची नाटकां बंद जावंक जाय म्हणून हो गोंयचो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आपले ओन मंत्र्याचेर उलयता. ताचेर फुडें वचपाची गरजूच ना आनी कसलेच सर्टिफिकेट गरज ना. म्हाका दिसता खंयचोय बीजेपीचो कार्यकर्तो आहा वो खंयचोय बीजेपीचो भक्त आहा ताका लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचेंच आयकून ताणें कितें करप हें क्लियर जाल्लें आहा अशें म्हाका दिसता. खरें ना लक्ष्मीकांत पार्सेकारूच म्हणटा की हे कला आनी संस्कृती खात्यान कितें तरी घुसपलां, दाल में कुछ काला है. तो क्लियर सांगता. आनी ताजेर तुमचो मंत्री, तुमचो जो आमदार आहा ताणें काल टीव्हीचेर दिल्लें आहा. हांव ताका पळयतालो. तो एक बंडखोर जाल्ले भशेन उलयता. बंडखोर जावप राजकारणांत जर बंडखोर जालो जाल्यार ताका एक लोक केन्ना केन्ना मानता. हांव खुबदां बंडखोरूच आशिल्लो. काँग्रेसीन आसतना बंडखोर जालो. जे कितें चुकता ते चुकीचे विरुद्ध, अन्यायाच्या विरुद्ध आवाज उठोवप हें एक बरें राजकारण. पूण हो अन्यायाच्या विरुद्ध उलयना. हो आतां लास्ट निमणे वखदार आतां उलोवपाक फुडें सरला ते पसून आपले ओन मुख्यमंत्र्याच्या अगेन्स्ट. कित्याक मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आहा की फायनान्शियल इरेग्युलरिटीज म्हळ्यार घोळ, पयशांचो घोळ हे कला आनी संस्कृती खात्यान जाता म्हणून. हाजे वयल्यान एक क्लियर जाता की तुमचो मंत्री एक काले धन का भंडार है, सगळें ब्लॅक म्हणटा तें शिवोले आहा अशें दिसूंक लागलां. आनी ताजेर खूब आनी दुर्गादासान सांगलां आनी खंय पयशे मागले अशी एक दुर्गादास तो तुजो आतां कालच्यान हांगा इंट्रस्ट घेवंक लागला हे दिसांनी. आनी जर खणूंक गेले जाल्यार खूब कितें मेळटलें. पूण हें कितल्याक म्हणप. प्रश्न एक पडटा की लोकांनी कितले जाण कोर्टान वचप. नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल थंय वता तूं शापोरा रिवर फ्रंट बंद करपाक. कितले जाण लोकांनी कोर्टान वचप. कितले जाण ते आदवोगाद विनोद पालेकारान काडप. कित्याक हे सरकारान गोंय व्हरून घाटार विकपाचें बेत केल्लो आहा. आतां पावणे 5 वर्सां जालीं हो सरकार व्हडल्यो व्हडल्यो खबऱ्यो सांगून सरकाराक तुमी निवडून दिल्लो. बाबूदाय पालेकाराक 9,500 मतां ऑलमोस्ट पडली. येदी व्हडली भेव आयली काय तातूंत तोय केलो. कित्याक काँग्रेस पार्टी भ्रश्ट, फॅमिली राज काँग्रेस पार्टीन चलता. काँग्रेस पार्टीचे मंत्र्याचे भुरगीं पयशे मागतात. हे सगळो आवाज करून पर्रीकारान परिवर्तन हाडटा म्हणून सांगून हो सरकार हाडलो. आतां आमी कितें पळयतात. आतां आमी पळयतात की थंय खंय तरी चली मागताले आतां चलो मागता. नविनात काय ना. भुरगीं तीच चालू आहा. रेट वाडल्या. अशें हातून एक चिंतपाची गरज आहा की लोकांच्या कानान घालें की ना बीजेपी. घाला ना. भायले मातशें भिता दिसता उलोवपाक. गृह आधार बंद जावचो ना. एक तकलेन दवरात. हांव फातोर्डा मतदारसंघांतल्यान निवडून येता. हे जे हांगा जी धमकी चलता की गृह आधार बंद जातले ना कोणाचें आनी कितें
पेन्शन बंद जातले काय बंद जावंक शकना हे कोणाचे आपले बापायचे पैसे दिनाते हे तुमचे आमचेच पैसे हे जी स्किमी ज्यो आहा त्यो तुमच्यो आमच्योच आनी आमचो सरकार आयलो जाल्यार 10,000चे आमी दोगलाच करून दिता हे हांव तुमकां उतर दिता काय कोणाची स्कीम बंद जावची ना आनी एक तकलेन दवरा तुमी गोंयकार म्हणटा तो स्वाभिमानी आसपाक जाय आतांच विनोद पालेकारान म्हणलें की कितले मांद्रेकार असले 100 मांद्रेकार आयले आपूण भिना म्हणून 100 मांद्रेकार येना एकूच मांद्रेकार येता आनी दुसरे आनी खूब जाण येतात ते वोट फोडूंक येतात मनोहर पर्रीकारान एक स्टेटमेंट काडिल्लो आहा की आपल्या कडेन एक सालसेत स्ट्रॅटेजी आहा म्हळ्यार साश्टीकारा खातीर बीजेपीची स्ट्रॅटेजी एक तांचे एक बुद्धीबळ ते खेळटात तातूंत एक तांची एक नवी तजवीज आहा साश्टीकारा खातीर तशी बार्देजांत आनी एक तांची तजवीज आहा वो शिवोले मतदारसंघात खूब कॅन्डिडेट घालप चडून क्रिस्तांव कॅन्डिडेट घालप आनी तातूंतल्यान मत फोडप ही सगळ्या कडेन स्ट्रॅटेजी आसता पूण धर तुमकां खरें परिवर्तन जाय धर तुमकां रिव्होल्युशन जाय हे बाब फ्रांसिसान उलोवंक म्हणलें हें रिव्होल्युशन केन्ना जाता रिव्होल्युशन उगीच जायना रिव्होल्युशन म्हणटा कितें एक तो आंबो न्ही पिकतलो आनी पडटलो म्हणून तो हालोवन हालोवन तो आंबो उडोवचो पडटा म्हणटकर हालोवन तो मांद्रेकार आहा ताका उडोवचोच पडटलो जाल्यारूच क्रांती जातली ती ओगीच जावची ना आनी ती जर जातली जाल्यार फुडें सरपाची गरज आहा नाजाल्यार तुमच्या भुरग्यांचो फुडार जातलो ना तकलेन दवरात हो जो सरकार आयलो 5.5 वर्सां आमी हालोवन ट्राय केलो हांव पयले दिसाच्यान म्हज्या कडेन झगडिल्लो हांव जेन्ना उमेदवार म्हणून उबो रावलो तेन्ना हांव इंडिपेंडंट उमेदवार म्हणून रावलो बीजेपीच्या आनी काँग्रेसीच्या विरुद्ध आनी तेन्ना हांवें म्हजें अशेंच सभेनी सांगलें की हांव ओपोजिशनान बसपाचो आहा हांव रुलींग जातलो म्हूण केन्नाच सांगूना हांवें कित्याक हांव बीजेपीच्या विरुद्ध आहलो काँग्रेसीच्या विरुद्ध आहलो म्हाका म्हजो प्रिंसिपल कितें सांगता हांव कसोच रुलिंगाक बसूंक शकना फाल्यां काँग्रेस आयल्यारूय बसपाक म्हाका हक्क नाशिल्लो बीजेपी आयल्यारूय बसपाक म्हाका हक्क नाशिल्लो पूण तेन्ना हांवें क्लियर सांगलें हांव ओपोजिशनान बसपाक तुमी म्हाका निवडून दियात आनी स्वाभिमानी फातोर्डेकारांनी म्हाका निवडून दिलो आज निवडून येतकर हांवें कितें केलें डेव्हलपमेंट तुमचे मतदारसंघा परस तिब्रातीन डेव्हलपमेंट हांवें केला आसतलो वचून तुमी पळयात ओपोजिशनान रावन झगडून सरकाराचे विरुद्ध ओपोजिशनान यू टर्न म्हणटा तें उतर हांवें काडलें यू टर्न म्हणटा तें मिडियान काडूं ना यू टर्न म्हणटा तें कोणें खंयचे ओपोजिशन लिडरान काडूं ना पळय ओपोजिशन लिडराचो फोन म्हणटकर हें उतरच हांवें काडिल्लें उतर कित्याक काडलें कित्याक विश्वासघात पर्रीकार करपाक लागलो पर्रीकाराक सगळे तरकाम भिताले सगळे कोण उलोवपाक तयार नाशिल्लो तेन्ना हांव ताका एक्सपोज करूंक लागलो आनी एक्सपोज करतना ताका सांगतालो तुवें हें उतर दिलें ताजेर तूं असो नेगार वता सगळ्यांचो ताणें विश्वासघात केलो मायनींग पयलें बंद उडयलें इकॉनॉमी कागार केली वचून मुंबय सांगलें की आय स्टॉप्ड मायनींग राजदीप सरदेसायाचे टीव्ही प्रोग्रामात हांगा आयलो कूळ कायदो काबार केलो भाऊसाहेब बांदोडकरान जर एक केल्लें बहुजन समाजाक पावर दिवप म्हणटी ती कूळ कायदो हाडून कुळांचेर तुजें पावलें मूळ गोंयकारांक सोडलें ना मूळ गोंयकारांक सोडलें ना तें सोडलें ना कुळांक तुजें सोडलें ना ताजेर तुजें तें पावलें म्हळ्यार सगळे समाजाक सगळे तरावयल्या लोकांचो विश्वासघात हे सरकारान केलो कोणाकूच सोडलें ना खंयच्याच जातीक सोडलें ना तुमी म्हणटले बामणाचें बरें केलें कोणाचेंच करूं ना फक्त आपले फॅमिलीचे आनी आपले चमच्याचे बरें केलें अच्छे दिन म्हणटलें तुमचे कोणाचें येवंक ना मोदी सांगतालो अच्छे दिन येतले 15 लाख तुमच्या अकाउंटान वतले आयले 15 लाख गेले तुमच्या अकाउंटान आयले मागीर बायलो ओगी कितें आहा त्यो कोणाच्या अकाउंटान आयले ना तुमचे मिदेर पडपाक आतां मोदी आयिल्लो आहा पळया तुमी आतां पावला खंय तें पळया हें डिमॉनिटायझेशन म्हळ्यार कितें हें डिमॉनिटायझेशन ताणें म्हणलें काला धन खंयचो काला धन तितलोच पयसो भितर आयलो 15 लाख कोटी रुपया 500 रुपया 1000 रुपयाचे नोटी सर्क्युलेट जाता म्हणून तो सांगतालो आतां 31 तारीख जावपाची 10 तारीख जाल्यार 20 दीस उरल्या ऑलमोस्ट तितले पयशे भितर पावले पडटे म्हणल्यार काला धन उरले खंय आनी नव्यो नोट्यो आतां पुलीस धरता ते खंय धरता कोणा कडेन धरता चड
बीजेपी लिडरांकडे देतात हाचो अर्थ कितें जालो हे काय ना हे डिमॉनिटायझेशन म्हणजे नोटबंदी जी केली ती फक्त इलेसांवान जिखपाक केल्ली आहा नोटबंदी म्हणटा ती कालांतराचें काय ना कॅशलेस इकॉनॉमीचें काय न्ही कॅशलेस इकॉनॉमी जावंक शकता म्हणून पार्सेकार सांगता तशें पळयलें जाल्यार पार्सेकाराचो मातसो वालोर करूं जाय आज सगळेच पार्सेकाराचेर चडूंक लागले हांव मातसो पार्सेकाराक बरो म्हणटा सुनील ढवळीकार लागला मांद्रेकार लागला पूण पार्सेकार सत्य उलयता अशें तरी म्हणया आतां ताणें सांगलां मोदी कितेंय सांगू ते कॅशलेस म्हणटा हांगा जावपाचें ना कळ्ळें ताणें कितेंय सांगू मांद्रेकाराचे कला संस्कृती ही संस्कृती सारकी ना हें ताणें सांगिल्लें पूण मातसो तरी सत्य उलयता तो ताचे खातीर मानपाक जाय गोंयकार म्हणटा ते बरे गोंयकार सत्य फायनली उलयताच म्हणटकीर हाचेर आमी एक चिंतपाची गरज आहा की अशें जेन्ना अन्याय चलता आनी चालूच आहा इतले यू टर्न मारले आनी लास्ट आतां नोटबंदी हाडली ही नोटबंदीचो अर्थ कितें आत्तां हांव एक म्हज्या मतदारसंघात मिटींग करूंक आयला थंय जुवाना म्हणून एक नुस्तेकार क्रिस्तांव नुस्तेकार कॅथलीक एसटी समाज म्हणल्यार क्रिस्तांव गावडा समाजांतली बायल ती म्हाका म्हणटा पात्रांव नवे कागद दिले आमचे ते शास्त्रीय कागद म्हणटा आमी म्हणटा कितें कितें काडून दवरता हे सुन्याक दाखोवपाक दवरता काय म्हणटा चलो म्हणटा आपलो भायर काम करता तो म्हणटा माय येवन दितालो म्हणटा आहा ना म्हणटा ना म्हणटा सगळ्यांची घेवन दवरता सगळ्या खातीर दवरताली हो पयसो म्हणटा कितें पयसो म्हणटा एक धीर तूं कित्याक तो दवरता पूण नुवेराक घालून कित्याक दवरता कित्याक पयसो आसल्यार तुका बरें दिसता सेफ दिसता तुका आज पयशाचेर कितें बरयल्लें आहा रिजर्व बँकाचे गव्हर्नरान अशें बरयल्लें आहा I promise to pay the bearer the sum of rupees 2000 अशें बरयल्लें आहा उर्जित पटेल आतां तूं लोकांचो विश्वासघात करता 99% लोक हांगा कॅश धंदो चलयता तांचो पयसो तूं खोटो करता आतां तुवें जर एक चॅक दिलो आनी चॅक जर बाउन्स जालो तुजे बँकेन गेला आनी बँकेन जर बॅलन्स ना जाल्यार कितें जाता चॅक बाउन्स म्हणून तुजेर केस बस बसता बसता तुवें फुटको चॅक दिलो जाल्यार केस येता न्ही आतां तुवें जर तुजेच पयशे काडपाक जाय बँकेन म्हणून तूं गेली उबी रावली लायनी आनी बँक तुका सांगता आपूण इतले पयशे दिवंक शकता मागीर कितें करपाची बँकेच्या मॅनेजराची केस घालची न्ही रिजर्व बँकेच्या गव्हर्नराची केस घालची न्ही ते अरुण जेटलीचेर केस घालची न्ही ओ मोदीचेर केस घालची न्ही पूण तांकां काय दुसरो तुका काय दुसरो म्हणून जालो आमची लोकशाही सगळे जगान व्हडली लोकशाही म्हणटा ती पावल्या खंय आमचो सरकाराचे 12 ब्रेस्तार जाल्ले आहा सरकार पावला खंय आज नोटीक व्हॅल्यू जाला लोक उलयतात की बाबा तुमची नोट उरतली काय जुनान तो 2000 वचता भरून 2000 रुपयाची नोट आतां डिमॉनिटायज जावपाची आहा नवी आयिल्ली नोट अशी एक नवी खबर आयिल्ली आहा 2-2 मिनटांनी नवी न्यूज येतात आज ते म्हणतात की सेल्फ अकाउंटांत फकत 20,000 रुपये काडूं येतात आठवड्यात करंट अकाउंटांत 50,000 रुपये काडूं येतात विनोद पालेकारान सांगलें 10 कोटी रुपया म्हणून बिल्डींग बांदली 10 कोटी रुपया दर्या आहा दर्या बँकेत ताणें तें काडप आनी इलेक्शन करप कशें पयशे काडप कशें ताका 50,000 रुपया काडूंक मेळटा आठवड्यात आतां तो 50,000 काडटलो आनी ते 50,000 कोणा कडेन पावचे ना ताजें कांय जावचें ना आनी चोरा कडेन जे पयशे आहा नवे पयशे जे हाडून दिल्लीच्यान येतले ते पसून मिलिटरी विमानान येतले ते पयशे तुमकां पावतले आनी तुमी ताकाच बंद मारतली पयली हो प्रश्न आहा इलेक्शन बीजेपी जिखूंकूच शकता खंय इशू आहा की पयशे तांचे नवे वोटीचेर तुमी इलेक्शन जिखूंक ताका दितली काय कितें राज ठाकरेन पयर म्हणला की म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाची महाराष्ट्रात बीजेपी जिखल्या हे पोन्ने नोटीचो कमाल पोन्ने नोटी भरपूर आसली म्हणून ती गालयान इलेक्शन जिखल्या जेन्ना इलेक्शन जिखता तेन्ना ते कितें म्हणटात मोदी कितें म्हणटलो की दिस इज अ वोट फॉर डिमॉनिटायझेशन नोटबंदी खातीर हें मत म्हणून तो म्हणचो ना की बाबा हांगा सावयो म्हणटा एक उमेदवार उबो केलो आनी कोण तरी आम आदमी पार्टी म्हणून हाडली मतां फोडपाक ते त्यो खबरो काय म्हणटलो तो म्हणटलो की आमी
चिखल्या आणि नोट बंदी खातीर हे मत म्हणून सगळे स्वाभिमानी गोंयकारांनी चड करून बायलांनी दाखोवन दिवपाची गरज आहा की आमकां राग आयला राग येतलो तुमी कितें करतली विजय सरदेसाय तुमकां फटयलो केन्ना तरी दोन तरी कावन्सिलाचेर एक तितली म्हणटून रावतली खंय तरी म्हाका तुमी धरूंकूय पावतली मोदीक खंय धरतली तुमी आतां पर्रीकार खंय घेतली पर्रीकार थंय आहा लग्नाचो भैया जाला तो आतां बाई उरला तो आतां इलेक्शनाकूच येतलो मागीर दिसचो ना करतली कितें तुमी ताका तरी नाका म्हणून मारूंक मेळटा एकूच करूंक जाता म्हणजे तुम्ही मत पडसान घालूं येता एक मनशाक मत घालूं हे जर नाल्लाचेर तुम्ही मत घाले जाल्यार सगळो न्याय मेळटा तुमकां हे तुमी करतली काय ना हाजेर मेन इश्यू आहा तुमकां हाजेर आतां मनशाच्या जिवितान केन्ना जाल्यार केन्ना एक असो क्षण येता की जंय मनशान एक डिसिजन घेवचें पडटा डिसिजन म्हळ्यार कितें हांवें एक डिसिजन घेतलें म्हाका काँग्रेसीन सारकें ऐन वेळार टिकीट दिना म्हणून फाल्यां लास्ट टायम आहा 12 वरांचेर आज म्हाका अशें 7-8 वरांचेर सांगलें तुका टिकीट मेळना थंय हांवें डिसिजन करचें पडलें की हांव लोकांचो कॅन्डिडेट जातलो हाय कमांड म्हणटा तेजी दादागिरी आनी आयकतलो काय गोंय आनी गोंयकारपणा खातीर उबो रावतलो लोकांचो उमेदवार हें डिसिजन म्हाका घेवचें पडलें आनी हांवें तें घेतलें आनी लोकांच्या आदारान हांव आज आमदार म्हणून हांगा उबो आहा तशेंच विनोद पालेकाराच्या जिवितानूय एक डिसिजन घेवपाचो टायम आयलो आमी ताजे वेळार हांगाच आयले आमी ताका एक उतर दिलें आमी तुका कांयच दिवंक शकना आमी तुका पोरणी नोटीची बंडलां दिवंक शकनात आमी तुका फटीची आश्वासनां दिवंक शकनात आमी तुका एक दिवंक शकता म्हणटे लोकांक येवन आमी कन्विन्स करूंक शकतात की स्वाभिमानी फातर्डेकार जर आसात जाल्यार स्वाभिमानी शिवोलकार कित्याक न्ही हो एक प्रश्न आमी लोकां फुडें हाडूंक शकता आनी कन्विन्स करूंक शकता तें करपा खातीर आमकां सांगलें हांव घरांनी लोकांचेर येवपाचो तयार आनी ताजे खातीर हांव तयार आहात म्हाकाय तसो त्रास जाता तुमच्या हांगा येवन मागीर आमी खंय कॅन्डिडेट आहा खूब जाण म्हणटात शिवोले कसो कितें लागला हाका हें काय म्हणून कितें अशें मॅग्नेट कित्याक लागला म्हणून पूण उतराक सेंट म्हणटा तो गोंयकार म्हणटा उतराक सेंट आसपाची गरज आहा आनी गोंयकारान जें उतर दिलां हें उतर राखपाची गरज आहा तातूंत तातूंत राजकारणूय निवड करपाची गरज आहा एक राजकारण विदाउट प्रिंसिपल पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल डिस्ट्रॉयज ह्युमन रेस म्हणटात पॉलिटिक्स म्हणटे प्रिंसिपल पॉलिटिक्स आसपाची गरज आहा रोंग पुतू करता जाल्यार लोकांक सांग रोंग कर घरांत चलो एक्स्ट्रा व्हडले बॅग हाडटा म्हणून रोंग करता सांगूंक कर लोकांक सांगता लोकांक की बाबा आपली चूक जाल्यार इतलें करूंक जायना आपले हांवें तुमकां सांगलां आतां डबल करता म्हणून गृह आदाराचे पयशे डबल करता म्हणून 2 तांबडी नोटी हाडटा म्हणून पीक नोटी दिवपी आयले 2000 फाल्यां 2 जायना 3000 करूंक येता लोकां फुडें परते वचपाचें सांगपाचें लोकांक की बाबा अशें जायना इकॉनॉमीक सिच्युएशन अशें पाविल्लें आहा आमी इतलें करतात गोंयचे लोक सोदूंक शकतात म्हणून लोकांक चान्स दिवपाक जाय लोकां फुडें वचपाक जाय लोकां फुडें जर तूं वचना लिपून जर तूं करता आनी मागीर व्हडले व्हडले लिडर हाडून जर तूं फोटोवंक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता हो एक फटींग सरकाराची ही चिन्ह आनी फटींग सरकार म्हणटा घरां धाडपाची गरज आसाच मायनॉरिटी जे आतां बाबा मिल्टनान सांगलें कितें हें करपाचें आसलें तें करपाचें मायनॉरिटीची स्थिती मंगळुराक वचून पळया मंगळुराक तुजे मिडनायट मास बंद केला खबर आहा तुका मिडनायट मास बंद केले आहा मंगळुराक थंय ती श्रीराम सेना म्हणून आहा राम असले केन्नाच म्हणनासलो राम राज्य म्हणटाले कितें राम राज्य म्हणटाले गांधीजी म्हणटाले ती वेलफेअर स्टेट सर्व धर्म समभाव म्हणटाले राम राज्य म्हणल्यार दुसऱ्याचे मीस बंद करप हें राम राज्य आनी गोंयांत एक केन्नाच चलूंक शकना आसलें राजकारण गोंयांत सगळे धर्माचे लोक बरोबर एकवटान जर चलले जाल्यारूच गोंयकाराक न्याय मेळूंक शकता आज हो सरकार चलयता दिल्ली सांगताले भशेन चलता आनी दिल्ली सांगताले भशेन चलतना गोंयचे भुरग्यांचेर अन्याय जाता आज गोंयच्या भुरग्यांक कितल्या जाणांक नोकऱ्यो मेळटात कितले इंजिनियर प्रोड्यूस जातात वर्साक आनी कितले इंजिनियरांक गोंयांत नोकऱ्यो मेळटात विचार करा हाजेर गोंयांत गोंयच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळटा तांचे उबे करतात
वेलिंगकर सर म्हणटा की 600 रुपयान 2 मिटिंग्यो ताणें रेट करून काडिल्ली आहा आनी ताणें बायलांचेर पसून कितें कितें उलयलें आहा कित्याक तुमी इतले अकलेक पावले म्हणून ताणें जें कितें म्हणलां तें हांव रिपीट करना पूण हांव एकूच सांगूंक सोदता तुमकां 600 रुपया मेळ्ळे आनी 2 मिटिंगेक उबे रावली पूण काम जायना तुम्ही तुमच्या भुरग्यांचो फुडार चिंतपाची गरज आहा आनी तुमच्या भुरग्यांक फुडार ना बीजेपी सरकार आयलो जाल्यार कित्याक बीजेपीच्या हे सरकारान गोंयचे भुरग्यां खातीर कांयच करूंक ना गोंयांत इतले हो सरकार इतले कितलो पावला की गोंयांत जर एक नोकरी मेळटली ते दिलीप पर्रीकाराचे पोर्टफोलियो जाल्यार ताणें एक तरी क्लॉज घाला नॉलेज ऑफ गुजराती एसेंशियल हा हे आयकलां तुमी आमी आमच्या पार्टीचो जे केस केले मागीर ताणें ते फाटल्यान काडले गोंयांत एक नोकरी मेळपा खातीर गुजराती जाणा जावंक जाय म्हळ्यार खंय पावला तें पळोवया आमी आनी कितले आमी टॉलरंट गोंयकार आनी कितले सुशेगाद गोंयकार हे आमी सोंसतात कित्याक सोंसूंक शकता आमी म्हणून आमकां तांणी सामके ग्रांटेड घेतले आहा तांकां कळ्ळां की आमी कांयच करचे ना हाजे खातीर गोंयकारांनी केन्ना नाल्यार केन्ना उठपाची गरज आहा आमी म्हणटात गोंयकार मतदार म्हणटा सुसंस्कृत हुशार हे खेपे जर आमी हुशारगिरी आमची दाखयनात जाल्यार आमी केन्नाच हुशारगिरी दाखोवंक आमी पावूंक शकना ओपिनियन पोलाक आमी दाखयली ते भशेन ओपिनियन पोल 16 जानेवारीक येता 16 फेब्रुवारीक इलेक्शन येवपाक शकता तसलोच ओपिनियन पोल असो आमी चिंतपाक जाय की राज्य गोंयचे गोंयकारांच्या हातान आसतले काय दिल्लीच्या हातान आसतले हे उतराचेरूच इलेक्शन दवरूंक जाय आमी जे गोंयकार आहा तांणी चिंतपाची गरज आहा आमचे भितर स्वाभिमान उरला काय आमी सामके शरणागत केले आमी लाचार जाले काय हो प्रश्न आहा हाजेर तुमी विचार करपाची गरज आहा तुमच्या भुरग्यांक पोर्तुगेज पासपोर्ट काडूंक जाय वचून थंय हांगा लंडनाक टॉयलेट धुवूंक जाय विचार करा न्हू तुमी आमचे साक्षीकार खूब जाण पोर्तुगेज पासपोर्ट काडटात तांची चूक ना ते नोकऱ्यो मेळना हांगा आनी मंत्री पयशे पडटात मेन्यू कार्ड आहा हे जॉबाक इतले पयशे ते जॉबाक तितले पयशे अरे तो गोंयकार मरे तुमचो हांवें आज इतले भुरग्यांक नोकरेक मेळयले आदले काँग्रेस सरकार आसतना एक रुपया कोणा कडल्यान पयशे घेता म्हणजे एक मनीस दाखोवचो फाल्यां हांव इलेक्शनाक उबो रावलो इतले हांव दिवंक शकता तुमकां नाजाल्यार आमचे पळया आमचे येतले व्हडले येतली व्हडली लायनूच येतली आजूच सांगल्यार पुरो फाल्यां SMS येवपाक लागले आपल्या कडच्यान घेतल्या हांवें घेतल्या ताणें घेतल्या आनी अजून मेरेन चालू आहा अजून मेरेन ती पोरणी लेटरां दिवन रेट चालू आहा रेट करून कितें चलता ती दुर्गादासान तुमकां सांगितल्या म्हणटकीर आतां एक विचार असो येता की हे सगळें इतलें चलतना आमच्या देशान लोक ओगी कित्याक ना आतां येता हांव इकॉनॉमिस्ट म्हणून एक लंडनचो पेपर वाचतालो तो म्हणटा आज जी परिस्थिती आमच्या देशान आहा ती जर आनी खंयच्याय देशान जगान जाताली जाल्यार थंयचो सरकार पडपाचो लोक रस्त्यार येवपाचे अण्णा हजारेन एक लोक आयुक्त करना म्हणून रस्त्यार लोक हाडून काँग्रेस सरकाराचे 12 बेरस्तार केले आनी एक 2 म्हयने उरले जाल्यार मनमोहन सिंग थंयच संवसपाचो हे कित्याक जालें कित्याक ओपोजिशन पार्टी बीजेपी म्हणून बरी आली आज काँग्रेस पार्टी ओपोजिशनान ते करूंक शकना काँग्रेस अपयशी थारल्या आनी तातूंत एक शरद यादव म्हणून एक व्हडलो लिडर आहा जनता दल युनायटेड ताणें एक पयर बरें म्हणलां तो कितें म्हणटा की आमच्या देशाचो व्हडलो प्रॉब्लेम म्हणटा असो की आमच्या देशान काँग्रेस पार्टीक ओपोजिशनान कशें काम करप हें कळना आनी बीजेपी रुलींग पार्टी जाल्यार कितें करप तें कळना मोदीन खंय हें आतां नोटबंदीचो कार्यक्रम सगळो डिसायड केलो तो आनी फायनान्स सेक्रेटरी गुजराती आहा ताणें गुजराती भाशेन उलोवप तें केलें इकॉनॉमीक एडवायझर घेतलो कोणाक बरोबर घेतलें ना आनी सगळे देशाक लायनीन दवरले ताणें देशाक लायनीन आतां दवरले पर्रीकारान लायनीन पयलीं दवरले कितें पळय ताच्यो स्किमी हो स्किमीचो पर्पज जाता स्कीम म्हणल्यार कितें ह्यो हे आमचे तुमचे पयशे तुमकां पडले जातले तांणी चोरिल्ले पयशे काय भायर ना तांचे चोरिल्ले पयशे आनी खंय वतात भाटाक येतात आतां ही भाटांचो बूक येतलो पासबूक ताजेर तुमी पळया बीजेपी मंत्र्यांची कितें परिस्थिती जाता ती
हे जर इलेक्शन जिंकला हे जीव दिले वचून खूप आमदार आहात त्यांच्या तिळारीच्या हांगा सकल देव वचर बीच प्रॉपर्टी कोमुंदा सगळं खाल्ले आहात हे काँग्रेसचे बापूय हे साधे इतले सगळ्यात जात ना आम्ही एक चिंतात की आम्ही इतल्या सोचतात कितें आणि आम्ही एक चिंतपाची गरज आहा की नवो सरकार तुमकां कसलो जाय तुम्ही म्हणटा आम्ही एक 4-5 सीट झगडटात हे येऊन कितें करतात आम्ही तुमकां एक नुस्तें सवय करतात नुस्त्याचें कॉर्पोरेशन सुरवात करता आनी नुस्त्या लोकांक सवय पावयतात आनी पाव जो आसलो जो पळय 1917 मांद्रेकारान जेन्ना दुकान घालें तेन्ना पाव वेळ आसलो 10 पयशांक तो उदय पाडेकर आतां म्हाका म्हणटालो तो ताका एज आहा 1917 हांव जाल्लो पूण म्हाका ती रेट खबर ना कितलो कसो पाव आशिल्लो आनी ती भजी हांवें खावूंक ना एक दीस येतलो हांव खावपाक चुकून पयर व्हरून नाल्लच दिला हाजेर आनी ताणें तो नाल्ल फोडलो आनी नाल्ल फोडटकर कितें कळटा आमकां हिंदूंक की नाल्ल फोडप म्हळ्यार सुरवात जावप ती सुरवात आमची थंयच्यानूच जाल्ली आहा म्हाका खात्री आहा की हे श्रीफळ हांगा जिखतलेच हे सरकारान सगळ्यात घात केल्लो आहा गोंयकारपण म्हणून जे कितें आहा नाल्ल म्हणटा तें झाड न्ही म्हणालें नाल्ल म्हणटा तें गवत केलें नाही तण करून उडयलें हाजेर आमी आवाज केलो हे म्हणटा ना तें करूंकूच जाय कित्याक करूंक जाय आसलें कित्याक एक खंयचो तरी भायलो मनीस येता आनी एक सोऱ्याची फॅक्टरी घालता सांग्यार थंय 2000 काय 3000 माड आहा ते 3000 माड मारपाक परमिशन मेळना ताचे खातीर हांवें कायदोच बदललो आज तरी ओडीपी म्हणटा ती स्कॅम केल्ले आहा 3 FIR म्हणटा ती खंयच्याच टावन प्लॅनिंग एक्टाचेर कायदो ना जावन पसून पणजेन 3 FIRची काल टावन प्लॅनिंग बोर्डान एप्रुवल दिल्ले आहा म्हळ्यार सगळे कायदे पिदे विसरून गोंय तांणी फास्ट ट्रॅक सेलाचेर घाल्ले आहा हांव इलेक्शन कमिशना कडेन मागता इलेक्शन कमिशना कडेन आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी बसपाची आहा आनी सांगपाची आहा की हे जे आतां गोंय विकपाक काडला चड करून टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटांतल्यान ह्यो ओडीपी करून लास्ट मिनीट ओडीपी करून जे कितें गोंय विकूंक काडला हे सगळे काळे धनाचो बाजार आहा हे सगळे ब्लॅक मार्केटाचो धंदो आहा आनी ही ओडीपी सगळ्यो बंद करपाची गरज आहा इलेक्शन जावनी कित्याक ताकतीक हांकां लागल्या फ्रांसीस डिसोजाक कित्याक ताकतीक लागल्या थंय मोविनाक कित्याक ताकतीक लागल्या थंय तुगेले ते सिद्धार्थ कुंकळेकाराक कित्याक लागल्या हें चिंतपाची गरज आहा विनोद पालेकरांचा गोवा फॉरवर्डचा विजय